नमस्कार, पोया अपडेट खबरो। मडगाव दवर्ले लीरा रॉड्रिगेसाच्या घरात चोरी। 8 चोर घुसले घरात। फॅमिलीक धमकावून 1.5 लाखाचे कॅश भांगर फारायले। मंत्री आवेर्तान म्हणटा पुलीस इफीच्या ड्युटीर। कूळ कायदो दुरुस्तीचेर विचार करपाक सरकार तयार। दुरुस्ती फाटी घेवचे नात। मुख्यमंत्री पार्सेकारान केले स्पष्ट। आनीक 3 लिजा रोखडीच रिन्यू। पार्सेकाराच्या मंत्रिमंडळाची पहिली बसका। भायल्या लोकांचो गोयच्या हॉस्पिटलांचेर येता ताण भोगचे पडटा गोंयकारांक। गोयच्या वैजकी सुविधांक केंद्रान आनी राज्यांनी हातभार लावचो, नाजाल्यार सुविधा उबारच्यो। भलायकी मंत्र्यांचे वक्तव्य। विमानतळाक जमीन गेल्ल्या मोपकारांची एकय मागणी लागिल्ली ना तडीक। मोपा विमानतळ भूमिपुत्र उत्कर्ष समिती मारता बोवाळ। घाल्ल्यो 11 मागण्यो। समिती म्हणटा सगळे मुख्यमंत्री एकच। गोंयांत ऑर्चिड फुलां रोवपाचो प्रकल्प सुरू। सरकारान 46 शेतकारांक वाटल्यो सबसिडी। सरकार 106 प्रकल्प घेतले हातात। शेतीक उर्बा दिवंक सरकाराचो यत्न। आनी तिमलो मायनिंग प्रायव्हेट लिमिटेडाचो एमडी चेतन तिमलोची एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान घेतली 7 वरां जबानी। राधा तिमलोच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्यो जबान्यो चालूच। खबरो विस्तारान। शेनवारा फातोडेर मडगाव दवर्लेच्या लीरा रॉड्रिगेसाच्या घरात चोरी जाली। फातोडेर 8 चोर जनेलाचे ग्रिल कापून घरात घुसले। घरात न्हिदिल्ल्या फामिलीक उठोवन तांणी भांगर आनी कॅश फारायले। सुमार 1.5 लाखाचे सामान तांणी फारायले। तशेंच तांची मोटरसायकल आनी गाडी व्हेली। पुलीस सध्या इफीच्या ड्युटीर आसात। तरी आसतना सारकी गस्त दवरपाचो यत्न पुलीस करतात म्हण नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद उलयला। ही घडणूक शेनवारा फातोडेर 3 घडली। दवर्लेच्या लीरा रॉड्रिगेसाच्या घराच्या जनेलाचे ग्रिल कापून 8 चोर घरांत घुसले। घरांत सगळी फामिली न्हिदिल्ली। चोरांनी तांकां उठयले आनी भांगर आनी कॅश दिवंक सांगले। हे 8 चोर सुमार 1.5 वर घरांत आसले। चोरांनी तांचे कडल्यान भांगर, कॅश आनी हेर सामान फारायले। चोर तांची गाडी आनी मोटरसायकलूय घेवन गेले। They entered at around 3, breaking open the window, taking out the grills, and first thing is they woke us up. They woke me up. They told me to cooperate. They told me to just keep quiet, that they would not harm me, to hand over all cash and gold, which I didn't have, except for my husband's chain and the wedding rings, which I handed over. And I had some 7,000 cash and some cash, around total 12,000 I gave them. Finally, they took the liquor bottles. They also took the car. They made my husband start the car, start the bike, and they escaped. नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद म्हणटा पुलीस सध्या इफीच्या ड्युटीर आसात। तरी आसतना गस्त दवरपाचो यत्न पुलीस करतात। पुलीस ऑन द ट्रॅक। पुलीस आपणाय जॉब करतात। ही देखो कितें जाला दिसा पुलीस सगळे इफी आहे म्हणल्यार हिंगा पेट्रोलिंग करताय। सद्या पुलिसांनी सगळे बॉर्डर्स अलर्ट केले। कार गोंयचे भायर पावतले चोरपाक। बट स्टील दे आर कॉन्फिडंट तांकां धरले म्हणटा चोर। शुक्रारा चोरांनी नुवेतले एक घर फोडून सामान फारायले। चोरांनी एक शेटीचे दुकान आनी फार्मासी फोडपाचो यत्न केल्लो, मात तांकां दुकानां फोडूंक जमलें ना। ह्या दुकाना भायर आशिल्ले CCTV फुटेजीन हे सगळे रिकॉर्ड जाले। तातूंत चोर कशे दुकानां शटर फोडूंक सोदताले ते रिकॉर्ड जाले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। कूळ कायद्यातल्या दुरुस्तीचेर फेरविचार करपाक सरकार तयार आसा। 3 वर्सांची सनसेट मुजत वाडोवंकूय हरकत ना म्हण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। मात कांय लोक सगळी दुरुस्तीच फाटी घे म्हण लागल्यात ते मात सरकाराक पटना। दनपारां मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत तो मंत्रालयात मिडिया कडेन उलयलो। 2-3 दिसां भितर आनीक 3 मायनिंग लिजां रिन्यू जातली म्हणूनय ताणें सांगलां। लोलयेच्या वादग्रस्त जमीन रुपांतराच्या आरोपांत मात TCP मंत्री फ्रांसिसान अजून लक्ष घाल्लें ना। कूळ कायद्यांतले दुरुस्तीचेर विरोधी काँग्रेस, कांय अपक्ष, मगो पक्ष आनी BJPंतल्यानूय आवाज येवंक लागल्या उपरांत सरकारान मातसो फाटीं सरपाचे संकेत दिल्यात। मात दुरुस्ती रद्द करप सरकाराक मान्य ना। पार्सेकार म्हणटा विरोध करतल्यांचो फाटल्यान स्वार्थ आसा। नो इफ नीड बी वी आर ओपन, पण जी पावलां आमी घेतल्यान ती हो कूळ कायद्याचो जो लेट डावन प्रोसिजर आसा
तो एक्सपेडायट जावचो निर्णय ह्या सरकारान घेतलो म्हणजे तो फायनल आता बदलचो ना अशातले पण एकदा आमी घेतलो लेट अस एक्सपेरिमेंट इट फॉर 1 year वर्सभर पळोवया मरे 40 आमदारांनी एकमतान हे संमत केल्ले आसा सगळ्यांच्या लक्षात हाडून हांवें दिलें की आमी सगळ्यांनी मेळून एकमतान हो संमत केल्लो आनी त्यामुळे आता वेगळो आवाज येवंक जायना हे हांवें सांगलें वॉर्निंग न्ही वॉर्निंग प्रेमळ सूचना सरकार फुडल्या 2-4 दिसांत आनीक 3 लिजां रिन्यू करपाचो आसा रिन्यू केल्ल्या लिजांचो आंकडो 13 वयल्यान 16चेर पावतलो येणाऱ्या 1-2 दिसांत 1-2 दिसांत आनीक 2-3 म्हयन्याचो भितर भर पडटलो म्हणजे 13च्यो 16 जातल्यो सायमल्टेनियसली कॉम्प्रिहेन्सीव ऑडिट अंडर द टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स टू फायंड आउट इलिगॅलिटीज आतां पर्यंत म्हयने आमी दीत आसले म्हाका दिसता एक 2-3 म्हयन्यान तरी गोष्टी मार्गार लागूंक जाय कारण रिजनल प्लान कडेक दवरून लोलयां केल्ले जमीन रुपांतराचेर विचारल्यार उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस म्हणटा सध्या तरी पळयल्यार कितेंच चूक आसा अशी दिसना तरीकूय तो खंय फायलीचेर नजर मारतलो हांवें सांगल्या ना पावना म्हाजी म्हायती प्रमाणे चडशे बरोबर हाचे केला पळय ते इट्स एलिगेशन इट्स अ पॉलिटिकल एलिगेशन लोक करीत रावतले ते आग्वाद जेलींत मरण आयिल्लो कैदी म्हादेव गांवकाराच्या मरणाची न्यायालयीन चौकशी सुरू जाल्या प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ गोवा तांणी एक काही रिटायर्ड स्टाफ मागल्यात 6 जाण एक सुप्रिटेंडंट एक हेड क्लर्क एक सिनियर स्टेनोग्राफर बेलीफ आनी पिवन एक ते दिवपा खातीर आज एक मंजुरी दिली आमी गोंय मंत्रिमंडळाची म्हयन्यांत 2 फावट बसका जातली दर 15शींत शुक्रारा बसका जातली सोमार आनी शुक्रारा मंत्री लोकांक मंत्रालयांत वेळ दितले म्हूण सध्या थारला प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार भायल्या लोकांचो गोंयच्या सरकारी हॉस्पिटलाचेर ताण येता मात भोगचें पडटा गोंयकारांक हाचेर उपाय म्हण गोंयच्या हॉस्पिटलांनी सुविधा सुदारपाक केंद्र आनी शेजारच्या राज्यांनी हातभार लावचो पडटलो नाजाल्यार त्या राज्यांनी गोंयच्या शिमेलागसार वैजकी सुविधा उब्यो करच्यो म्हण भलायकी मंत्री फ्रांसीस उलयला मात गोंयकारांक त्रास दिवचे ना म्हण ताणें स्पश्ट केलें जीएमसीत येतल्या गोंया भायल्या पेशंटा कडच्यान उपचाराक पयशे घेतले म्हण खबर पातळ्या ताचेर मिडियान ताका विचारिल्लें आमचे आरोग्याची सुविधा ज्यो हेल्थ फॅसिलिटीज आहा पळय त्यो भायले लोक येता म्हणून ओवरलोड जातात पळय आमचें कर्तव्य आहा गोंयकारांक आमी सुविधा दिवपाक जाय ते आमकां निवडून दितात ते आमकां पयशे दितात आनी आमच्या गोंयकारांक जर गैरसुविधा जाली की आमी तेजेर चिंता करपाक जाय बाबा कितें करपाचें हेजेर ही चिंता सुरू केल्या अजून कोणाक बंद करूंक ना हेजे फुडें बंद करपाचो विशय ना आनी काल पासून वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनान सांगलां की आमी केंद्र सरकारा कडेन वयतले सांगतले आमची परिस्थिती हे भाशेन आहा आमकां चड पयशांची गरज आहा कॅपेसिटी बिल्डिंग चड करपाक जाय एक तर केंद्रा कडेन कॉम्पन्सेशन मागचें ना नेबरींग राज्या कडेन कॉम्पन्सेशन मागचें पडटलें नेबरींग राज्यां कडेन सांगचें पडटलें तुमी तुमचे हेल्थ फॅसिलिटीज बरे करा सायडीक हांगासर कारवाराक नाल्यार सावंतवाडी हांगासर लोक भितर सरना पळय तशें म्हणजे खूब विशय आहा हेका लागून नथींग वी आर नॉट स्टॉपिंग एनीथींग आय एम सेईंग माय सिस्टम्स आर ओवरलोडेड फॉर दीस रिजन्स So there has to be a limit. खरी आता एक उपाय तो सगळी सुविधा फुकट सगळ्यांक दिवं शकना घेऊया एक विराम